ज्ञानयज्ञ म्हणून भाई हांवें एक संकल्पना मांडली. तेदे वेळार म्हजे कडेन अशे भुरगे येताले की जांकां सामके गांवांतल्यान म्हणजे तांकां पिरियडाक बसप 40 मिनटां 30 मिनटां हे सगळीच कडेन प्रश्न आसा. हांवें पीटीएच्या मिटिंगेन अशी कल्पना मांडली की तुमच्या भुरग्यांक तांच्या स्ट्रेंथीची जाणीव जावपा खातीर हांव एक नॉन स्टॉप 12 वरां शिकयतां. प्रोजेक्टर आयल्या नंतर म्हाका अजून याद जाता तुमी अकाउंटन्सी टिचर कन्सायनमेंट अकाउंट आशिल्लो आणि हो सकाळी 8 ते रातचे 8 पर्यंत हांवें भुरग्यांक म्हटलें तुमची तयारी आसा. म्हज्या 12वीच्या कॉमर्स क्लासीन तेन्ना 43 भुरगीं आशिल्लीं. ते 43 भुरग्यांनी अटेंड जावपाक जाय. म्हणजे कोणी ना सर आपल्याक जमना. आणि अशें करून आमी सकाळी 8 ते रातचे 8 पर्यंत ज्ञानयज्ञ नांवाची संकल्पना. म्हाका खंयचोच विक्रम करपाचो नाशिल्लो. म्हाका म्हाजें प्रूव करपाक गरज नाशिल्ली. फक्त एक भुरगीं ही टिनेजर्स एका जाग्यार बसून शिकपाक शकता आणि तो स्ट्रेंथ ऑडिओ व्हिज्युअल माध्यमाचो. म्हणजे ऑडिओ व्हिज्युअल माध्यमांतल्यान तांकां व्हिडिओज दाखयल्या मदीं तांकां वेगवेगळे स्क्रिनाचेर आनी अभ्यासाचे रिलेटेड आणि एक ज्ञानयज्ञ सारकिल्लो प्रकल्प. आणि मागीर हांवें सुद्दां कांय वर्सां नंतर एक 5-6 वरां सलग शिकपाचें. तातूंत एकूच उद्देश आशिल्लो की ही भुरगीं तुमचे कडेन स्ट्रेंथ आसा तुमी एका जाग्यार बसपाक शकता. अशे 2-3 प्रकल्प जे हांव दर वर्सा राबयतात. एखादी शाळा मोठी जावपाकूय परत एनएसएस सारक्यो हें आशिल्ल्यो एक गांव आमी एडॉप्ट केलो मोजूस गांव केरी. तातूंत पाणी अडवा पाणी जिरवा सारके ट्रेंचीस मारप आनी कितें करप अशे प्रकल्प राबयले. म्हणजे सतत कितें तरी नवीन आउट ऑफ बॉक्स चिंतून आमी वेगवेगळ्यो कल्पना मांडल्यो आणि तातूंतल्यान म्हाका दिसता त्या प्रवासांत म्हजे सगळे सहकारी हांव परत म्हणटा हो म्हजो अवॉर्ड म्हज्या एकट्याचो न्ही. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा तुमी एका इश्कोलाचे हेडमास्टर आसा. एक इश्कोलाचो हेडमास्टर एकटो कांय करूंक शकना टीम ना. तशेंच म्हाका म्हजे सगळे सहकाऱ्यांनी मदत दिली आणि खऱ्या अर्थान म्हजो हांव हो जो अवॉर्ड आसा तो म्हज्या सगळ्या सहकाऱ्यांक ओंपता. कारण इट्स अ टीम. विदाउट टीम नथिंग इज पॉसिबल. 12 तास कंटिन्युअस शिकोवन ज्ञानयज्ञ सारको प्रकल्प हो एक तर भुरग्यांची कॉन्सन्ट्रेशन हो जालोच हो भाग जालोच. पण आमी 24 तास अखंड सप्ताह आसतात देवळांनी तशे तरेचो हो एक ज्ञानदानाचो सप्ताह कसो 24 तासांचो किंवा 12 तासांचो. मूळ संकल्पना तीच आशिल्ली. एखादें भजन आणि कीर्तन करपाक आमी जर 12 तास बसूंक शकता जाल्यार अभ्यास करपाक कित्याक शकना. आणि तातूंतल्यान ते भुरग्यांक आपली स्ट्रेंथ तुमी म्हणटा तशी की हांव बसपाक शकता 12 तास एके कडेन तोय बी अभ्यासा सारक्या एका गंभीर विशयाचेर पूण एका वेगळ्या हातूंतल्यान म्हणजे वातावरणात.